तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हे गाळवाडा हांगा प्रियोळ हांगासर हे संदेशचार्याचें घर. ही राती जेन्ना 11 म्हणल्यार हांगसरल्यान दुसऱ्या सयऱ्यागेर गेल्ली तेन्ना 11 सुमार हेंच्यांनी दार बंद करून ती वयताली तेन्ना अकस्मात तांकां राती 12 सुमार एक फोन आयलो की तांच्या घराक उजो लागला म्हणून. काल राती आमकां 12:45 पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान फोन येयलो की एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून. आमचे ड्युटी क्रू हेडेड बाय समाधान गोवेकर कुंडम फायर स्टेशन इमिजिएटली पॉयंटार पावले आनी ते पावन पयले की रोड एक्सेस डायरेक्ट पॉयंटार नासलो. आमी टोटल 8 डिलिव्हरी होजीस ओपन करून तो उजो आटोक्यात हाडलो. तो कंटिन्यू जळ्या कारणान भितून एक सिलिंडर दवरलो तेंच्या रुमान. तो हिटा खातीर ब्लास्ट जालो. त्या टायमार लोकांक जे नेबर्स आसले तांकां कळ्ळें की घरान कितें तरी जाला म्हणून. तेंच्यांनी इमिजिएटली कॉन्टेक्ट केलो फायर डिपार्टमेंटान आनी आमी पॉयंटार पावन तो उजो पालयलो. कितें लॉस बीन कसो कितें? लॉस म्हणल्यार ऑलमोस्ट तेजे घरांतले सगळे सामान तशेंच घर सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ल्या कारणान सगळे ते डॅमेज जाल्ले. इट वील बी मोर दॅन 15 lakhs. कितें जालें तें एक तर आमची लायट पयलीं फ्लक्च्युएट जाताली. म्हाका MCP चेंज कर म्हणून सांगलेलो. तो सिलिंडर कितें स्फोट जालो? मागीर जाला आसतलो तो. मागीर जालो आसतलो. पयलीं कसो लागला तो कळना. तो मागीर एकदां वयर उजो पेटलो म्हणजे तो दवरलेले कडेन मागीर जालो आसतलो स्फोट. कितले सादारण लॉस अशें तुमकां दिसता? टोटल लॉस पळयत जाल्यार ते कितले जाय ते समज आमचे पयले कॅश आसले तेजे 5-10,000 रुपया प्लस भांगर गेला, मणी बिणी गेला सगळो. अदमास एक कितले म्हणल्यार सगळे तर टोटल लॉस कशें दिसता म्हाका जाल्यार पयले जाल्यार लॉस जाला की आज तुका अंदाज कांयच सांगूंक शकना म्हाका. ते 50 येवंक शकता, 35 जावंक शकता, 40 जावंक शकता. कशें कितें समजून आतां कोणी हेल्प केलो जाल्यार आमकां वेलविशर आसा जावं आमचे स्थानीक मंत्री आसा जावं कोण आसा तेंच्यांनी. सो दोगूय जाण आहा ती पेन्शनर रिटायरमेंटाचेर पाविल्ली आसा आनी सद्या तांकां तेंच्यांनी उलो मारला की कितेंय मदत समज तांकां जाता जाल्यार हें घर उबें करपाक लागून. इवन पंचायतीन सुद्दां म्हाका दिसता मदत केल्यार जाता किंवा मंत्र्यान अशें तेंचें म्हणणें आसा. गाळवाडा प्रियोळच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.